Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. अशें बी कितें जालें कितले येता अशें जाला बी अशें कितले येता सरकार आता 22+ अशें हांव 27+. डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी गव्हर्नमेंट ह्या टायमार गोंयांत परत एक फावट तिसरे फावट परत करतले हातूंत मात्तूय दुबाव ना अशा तरेचो एक कॉन्फिडन्स सगळ्यांनी व्यक्त केलो आसा. अशें बी कॅन्डिडेटांक बी विचारलें तुमचें रिडींग कितें बी तशें कितें उलोवप तशें प्रत्येकाचें आमचें इन्फॉर्मल उलोवप जाल्लें आसा आनी ताका लागून डेफिनेटली एक सगळ्यांच्या भितर हीच भावना आसा. आमी डेफिनेटली आयजूय परत हांव रिपीट करता की भारतीय जनता पार्टी सेम डायलॉग 22+. हे 100% निवडून येता हाची पुराय म्हाका खात्री आसा. कोणी जरी कितलेंय सांगलें आपूण 26 बी येतलें म्हणून काय ना, भारतीय जनता पार्टीचेंच सरकार येतलें. ती बेश्टोच हांगासर पर्संटेज वाडल्या, थंय पर्संटेज वोटींग वाडल्या, ती एंटी आसतली असो कांयच विशय ना. आमकां पुराय विश्वास आसा गोंयच्या जनतेचेर आनी ज्या पद्दतीन हांव स्वता म्हाजे पार्टी आमचे अध्यक्ष पार्टीचे नॅशनल लिडर स्टेट लिडर्स ज्या पद्दतीचे कॅम्पेनींग पुराय गोंयांत दौरे केल्या, सगळ्यांक मेळ्ळ्या. आमकां विश्वास आसा की परत एकदा आमी 22++ सीट हे 100% निवडून येता. एक्स्ट्रा पर्सेंटेज विल डेफिनेटली हेल्प यू फील इन सांगली तुझे हितून चड जालें ते बऱ्याच जाणांक खबर ना. म्हणजे 2012 92% जाल्ले, 2017 90% जाल्ली आनी आयज 89% जाल्या. वयल्यान हांव म्हणटालो 3% कमी जाल्या. 3% विरोधक काडपाक कमी ठरले. खरें म्हणजे प्रत्येक फावटी कंबायन मेळोन सगळे भायर काडटाले. हे फावटी बऱ्याचशा बुथांचेर विरोधकांचे मनीसूच नासले. ऑलरेडी MGPचे तर कोणूच नासले, कारण MGP भायर काडटाली. हे फावटी MGPचे भायर काडपा खातीर मनीस नासले. विरोधकांनी भायर काडले जाल्यार ती 92 जावपाची. विरोधक म्हणटा सीएम पडलो, सीएमाक उडयलो आमी म्हणून. तो 10 तारीख ठरयतली. विरोधकांनी 10 तारखेपर्यंत आपले म्हणजे कितें म्हणटा ताका आनंद व्यक्त करून घेवचो 10 तारखेपर्यंत. काय जर सो मागीर सीएम डिसायड करतले सगळे आमदार मेळोन काय पळय, हांव एक सांगपाक सोदतां, सेंट्रल पार्लमेंटरी बोर्ड आमच्यो टिकेट्यो सुद्दां आमी हिंगा डिसायड केले उपरांत कितें जाता दिल्ली तेणी डिक्लेअर केलें बघ. त्या डिक्लेरेशना कितें वालोर आसता. तशें जाल्यार हांव पयलींच सांगपाचो हांव कॅन्डिडेट हांव म्हाजें प्रिंट करपाचो. तशें जावना. जेन्ना दिल्ली सावन एनावन्स जालें म्हणजे सेंट्रल पार्लमेंटरी बोर्ड आनी सेंट्रल कमिटी जे आमचे मुखेल आहात ते डिसायड करतकच जाता. सेम वे आमदारांनी आमी कितलेंय सांगले उमक्या करपाक जाय तशें जावपाक ना. ते तेणी ओके करतकच जाता. सेम प्रोसिजर विल बी फॉलोड. सेम प्रोसिजर विल बी फॉलोड. गोंयकारां खातीर गोंयचे पार्टीक तो प्रोसिजर वेगळो आनी दुसऱ्यांक वेगळो अशें आसता न्ही. सो मिटींग जाली आयज. मिटींग कितें रिव्ह्यू घेवपाक? रिव्ह्यू आमचे सगळे उमेदवार, इलेक्शन एजंट आणि आमचे पार्टीचे प्रभारी मतदारसंघाचे, कारण निवडणूक जातकच आम्ही काल मेळून आशिल्ले. काल एक दीस रिलॅक्स करतकच आज मेळप अशें जालें आनी त्यामुळे एकंदर बऱ्या पद्दतीचो मूड सगळ्यांचो आशिल्लो आनी बऱ्या पद्दतीचें काम सगळ्यांनी उमेदवारांनी आपापल्या भागा भितर केलें. आनी एकंदर आमी जशें म्हणिल्लें आसा की 22+, 100% 22+ भारतीय जनता पार्टी निवडून येतली. गोंय स्वताच्या ताकदीचेर राज्य करतली. पणजे भारतीय जनता पार्टी BJPनी बऱ्या मार्जिनान आमी जिखपाची आसा आनी बरेच जाण क्रिएट करतात म्हणून. म्हजे बरोबर आमचे डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आसात हांगासर, कारण तेंच्यांनी ज्या तरेन हांव तेंच्या मतदारसंघात एक दीस हाफडे प्रचाराक हांवें ज्या तरेन थंय उत्सव पळयल्लो आनी निवडणुकीच्या पयलीं आनी एकदां हांव गेल्लो, तातूंत कांय हें ना. कारण तो स्वता आपल्या लोकांकडेन कनेक्ट आशिल्लो. खूब तरेचे वेगवेगळे प्रयत्न त्याच्या संदर्भात त्या मतदारसंघात करपाचो, क्रिएट करपाचो सगळ्या तरेचे. पण ताका लोक बळी पडले ना, कारण आपल्या मतदारसंघात बाबू प्रत्येकाचो थंय. त्यामुळे 100% खात्री ना, कारण खूप जाण क्रिएट करतात केप्याचें कितें काय म्हणून. म्हजे बरोबर आसात ते, कारण हांवें पळयले आतां. त्यामुळे 100% काय तुका आनी कोणाची गरज पडची ना सरकार. 100% ना.